देशात जे तुकडे तुकडे गँग वावुरताले तांकां देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी हुमटावन उडयले। फक्त देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हांकां लागून आमी जम्मू काश्मीरात अभिमानान तिरंगो बावटो हुबोवपाक शकतात, अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी म्हळां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जे अत्याचार आमच्या भारतवासियांचेर थंयसर जाले हे आमी विसरू शकना आणि म्हणून तर तिरंग्याच्या सकयल हो भारत देश परत केन्नाच विभाजन जावपाक जायना। हो भारत देश एक संद रावपाक जाय ही मेसेज म्हणजे विभिन्न प्रांत, विभिन्न भाषा, विभिन्न वेश हे जरी असले जाल्यार सुद्धा भारत मातेच्या या सूत्रात आम्ही सगळे जण एकत्र आसा ही परत एकदा आमकां मेसेज दिवपाक जाय। म्हणून 2018 जेन्ना 370वे कलम रद्द झाले आणि 370वे कलम रद्द झाल्या उपरांत आमच्या देशाचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी म्हणजे परत एकदा की थंयसरले 370वे कलम लटोवन परत एकदा सांगले की देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशानी चलेगा। म्हणून तर म्हणजे जम्मू काश्मीरात आज आम्ही अभिमानान तिरंगो लावपाक शकता। आज अभिमानान आम्ही म्हणटा की हो देश एक संद जालो, हो देश परत एकदा एकीकडे उरलो। ना जाल्यार काही तुकडे तुकडे गँग आसा जे देशभर वावुरता, ताका आमी म्हणटा कोणाक तरी जम्मू काश्मीर वेगळो जाय आशिल्लो, कोणाक तरी आसाम वेगळे जाय आशिल्ले, कोणाक तरी नॉर्थ ईस्ट वेगळे जाय आशिल्ले, अशा विचारसरणीचे लोक सुद्धा जे ताका तुकडे तुकडे गँग हे ह्या देशात जे ऍक्टिव्हली नक्सलाइटच्या नावा सकयल, आतंकवादाच्या नावा सकयल कोणतरी छत्तीसगडात आसतलो, कोणतरी मध्य प्रदेशात आसतलो, असे अजूनही बी ऍक्टिव्हली वेगवेगळ्या पद्धतीन काम करीत आशिल्ले त्या सगळ्यांचो नायनाट करपाचे काम जर कोणी केले आसत जाल्यार मोदीजीन केले। म्हणून हांव मोदीजींचे खूप खूप अभिनंदन करता।